आयतारा गोवा राज्य सहकारी बँकेच्या संचालकांची वेंचणूक पणजे आणि मडगांवां जाली। अर्ज छाननी करतना कितलेशेच अर्ज भायर मारिल्ल्यान 8 संचालक बिनविरोध जिखून आयल्यात। हें लिस्ट पळयात। सेवा कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचे उपासो गांवकार, राजू नायक आणि कृष्णा कुडणेकार। अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक अर्बन क्रेडिट सोसायटीचे उल्हास बबन फळदेसाय। कंझ्युमर मार्केटिंग कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचे प्रेमानंद चावडीकार। कॉर्पोरेटिव्ह डेअरी सोसायटीचो श्रीकांत नाईक। हाऊसिंग कॉर्पोरेटिव्ह हेर कॉर्पोरेटिव्ह सोसायटीचो उमेश शिरोडकार। वैयक्तिक सदस्य जनरल कॅटेगरींतलो राजेश देसाय। SC ST आनी बायलांक दवरिल्ल्या राखीव सुवातीं खातीर आयिल्ले अर्ज रिटर्निंग ऑफिसरान भायर मारले। अर्ज खंय कायद्यात बसनाशिल्ले जाल्यार सॅलरी अर्नर कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीची उत्तर गोंया खातीर वेंचणूक पणजे पाट्यार जाली आनी मडगांवां जाली। दोनूच संचालकांची वेंचणूक उरल्या। ते खातीर उत्तरेत 3 आनी दक्षिणेत 2 उमेदवार आसात। सॅलरी अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी संचालक राम चोर्लेकार, पांडुरंग कुर्टीकार, बाळकृष्ण देसाय, दत्ता हरी भट आनी दत्तात्रया नायक। जी बँक सरकारी बँक जर आमी त्या बँकेक अप्रोच आसा आनी ती बँक जर स्वता डिविडंड दिवपाक तयार ना जाल्यार हो सुद्दां तेंच्यांनी एक कायदो लायला तो आमकां अन्यायकारक असो कायदो लावचो न्हू। बँकेक जर वयर काडटलो जाल्यार कायदेशीर पब्लीक इलेक्शन म्हणटा तशें इलेक्शन टोटली घेवंक जाय। हें सरकारान आपणाक जाय तसो कायदो केला अशें म्हाका दिसता, म्हाजें मन म्हणटात। म्हणून हांव म्हणटा की अशें जावचें न्हू आनी अशें जर जायत जाल्यार म्हाका दिसना ही बँक कंप्लीट आमच्या लायफ फुडें व्हरात म्हणून। म्हाका पूर्ण विश्वास आसा, म्हाका सगळ्या कॉपरेटराच्या हाजेर पूर्ण सगळ्या म्हणजे आमचे वोटर आहा ते सगळे म्हाका वोटींग करतले आनी हांव निवडून येतलो। आनी बँकेचो जे कितें इम्प्रुवमेंट करूंक जाय ते आमचो जो लिडर आसा उल्हास फळदेसाय हेज्या मार्गदर्शना सकयल आमी पूर्ण इम्प्रुवमेंट करपाक सगळे प्रयत्न करतले आनी करतले। 12 ते 17 म्हणल्यार जो मॅनेजमेंट आशिल्लो ते मॅनेजमेंटाचे एडमिनिस्ट्रेटीव मिसमॅनेजमेंट आनी फायनान्शियल मिसमॅनेजमेंट जालो म्हणून लोकशाही मार्गान हांगा जो बोर्ड येवपाक जाय आशिल्लो तो बोर्ड आयलो ना। म्हणून त्या वेळाच्या मुख्यमंत्र्याक दिसलें बँक साल्वार करता जाल्यार आपण हस्तक्षेप करपाक जाय म्हणून ताणें हस्तक्षेप करून एडमिनिस्ट्रेटीव कमिटी अपॉयंट केली आनी आयज तेच लोक बिनविरोध आयले म्हणून सांगता। तशें पळोवपाक गेल्यार बँकेचे पयशे फायनान्शियल पयशे तशे बरे आसा, काय प्रॉब्लेम्स ना। बिकॉज ऑफ सर्टन मायनींग म्हणा आनी आतां ती खालावली आसा आनी सर्टन ग्रॅज्युएटी बी प्रोविजन केल्ले कारणान आमचो लॉस आसा। म्हणजे पयलीं ती करूना पूण सर्टन फाटले 5 वर्सां केल्ले आसा आनी सद्या जी आसा 2 वर्सां एडमिनिस्ट्रेटर आसा जो पर्यंत बँक आमी बोर्डाचेर सगळो बोर्ड जर येना तो पर्यंत ताजेर आमी फायनान्शियली हाजेर कांय उलोवंक शकना। हे जर जालें इमिजिएटली रिजल्ट जालो, रिजल्ट जायना फुडें वील हॅव अ मिटींग विथ चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, सो ऑल्सो विथ ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर कॉर्पोरेशन। आमी दोगांय कडेन पयलीं बसलेले आनी दोगांनी सांगलां आमकां कितें तुमी रिजल्ट जाल्या उपरांत येयात, मागीर फुडली स्ट्रॅटजी आमी प्लॅन करया म्हणून। गोवा बागायतदार मंडळाची वेंचणूक आयतारा फोंड्यां धरून वेगवेगळ्या तालुक्यांनी जाली। मतमेजणी आनी निकाल सोमारा फोंड्यां। गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेचे संचालकांचे वेंचणुकेचो निकाल मंगळारा लागतलो। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।